नमस्कार येवकार, हांव दत्तराज नायक. प्रुडंट खबरो दिता. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम सुरू. मुख्यमंत्र्यान केले लॉन्चिंग. शेत, फळभाजी, दूध, पोल्ट्री, फुलां मेरेन स्वयंपूर्ण गोंयचे फुडल्या 2 ऑक्टोबराचे टार्गेट. अधिकारी प्राध्यापक चल्ले गांवांनी. अनलॉक 5 लागू. 15 ऑक्टोबरासावन स्कुलां उक्ती. 50% ताकीन सिनेमा हॉल. खेळा प्रशिक्षणाक स्विमींग पूल उक्ते. कंटेनमेंट झोना भायर लॉकडावन ना. कार्यावळींक मेकळीक. IPL नेटार गोंयांतूय बॅटिंगाची चलती. कलंगूट पुलिसांची कांदोळे बंगल्यार रेड. 5 जाणांक उखल्ले. 4 राजस्थानी, 1 नेपाळी. लाखभर कॅश. 9 मोबायल, 2 लॅपटॉप जप्त. डान्स प्लसाचो सुपर जज. फिल्म कोरियोग्राफर रेमो. डान्सर सलमान खानाक समन्स. अटल सेतूचेर बायक रेस. परमिटा नासतना बायक भाड्याक दितल्याचेर केस. बायक जप्त. आणि पाकिस्तानाचो जम्मू काश्मीरात LOCचेर शस्त्र संधी मोडून फारपेट. नाळीच्या माऱ्यात 3 जवान हुतात्मे. 5 जखमी. लोकांक गांवांतल्यान हालयले. भारताचे लष्कराची सडेतोड जाप. आत्मनिर्भर भारता सकयल स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम सुरू. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ऑनलायन लॉन्चिंग केलें. 2 ऑक्टोबर 2021 मेरेन स्वयंपूर्ण गोंयचो पयलो पावंडो गाठपाचें टार्गेट सरकारान दवरला. शेत, फळभाजी, दूध, पोल्ट्री, फुलां धरून हातमागाचे वस्तू मेरेन स्वयंपूर्णतेचो उलो. गांवांनी लोकां मेरेन उद्देग वेवसायाच्यो स्किमी पावोवंक अधिकारी प्राध्यापक ग्राउंड झिरो वावुरतले. गोंयच्यो सगळ्यो 191 पंचायती आनी 14 नगरपालिका स्वयंपूर्ण कश्यो करूं येतात ताचेर सरकारान प्लान तयार केला. स्वयंपूर्ण गोंय चालीक लायतना सुरवातीक 41 पंचायती सरकारान घेतल्यात. मुख्यमंत्र्यान उपक्रमाचे व्हर्च्युअल लॉन्चिंग केले. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जर आत्मनिर्भर भारत आणि वोकल फॉर द लोकल तांच्यांनी उलो मारला की आमचो इम्पोर्ट कमी जावपाक जाय, एक्सपोर्ट वाडपाक जाय. ते जर करतले आसत जाल्यार लोकलांक आमी खंय तरी स्किल्ड मॅनपॉवर सगळ्या बाबतींत करपाची गरज आसा. आनी ह्याच धर्तीचेर आमी ठरयलें, प्रशासनान ठरयलें की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हें आमी करपाक जाय. आमची जर तुमी ताकद पळयशात जाल्यार आयजूय आमच्या कडेन भात आसा, काजू आसा, फुलां आसा, अननस आसतले, केळी आसतलो, आंबो आसतलो, फणस आसतलो. भाजयेचे प्रकार जर पळयले आमी भेंडे आसतले, मुळो आसतलो, चिटकी आसतली आनी मिरसांग आसतली. हांगासल्यो मिरची ताका GI टॅगिंग मेळिल्लें आसा. नुस्तें, तांतयां, चिकन, मटन, दूद आनी हँडीक्राफ्ट टुरिजमान विकपी वेगवेगळ्यो गजाली ही आमची ताकद आसा. हे आमच्या कडेन हांगासर जाता. बट आमी खंय तरी निग्लेक्ट केलां. आमकां जवळपास 2 लाखा पेक्षा चड लिटर दूद हें भायल्यान हाडचें पडटा. 1.5 लाख तांतयां ही आमची डेली रिक्वायरमेंट आसा. कितलेशेच किलो चिकन ही आमची डेली रिक्वायरमेंट आसा. हे आमी करूंक शकना काय कितें? फूड प्रोसेसींग बाबतींतले आसत जाल्यार केंद्र सरकारा कडेन जायत्यो येवजण्यो आसा, बट त्यो सगळ्या लोकां पर्यंत पावना. सुरवातीच्या घडीक हो कार्यक्रम जरी आयज 41 ग्रामपंचायतींनी सुरू जाता, बट उरलेल्याय बी जवळपास 50 ग्रामपंचायती ज्यो उरता, टप्प्याटप्प्यान फुडल्या म्हयन्या 1.5 म्हयन्या भितर म्हणजे त्या ग्रामपंचायतींनी आमचे डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनचे टिचर्स ना जाल्यार आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स हे तुमच्या मदीं तुमच्या ग्रामपंचायतींत येतले. तुज्या पंचायतीन तुमी कितें करपाक शकता अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली तुमच्या कडेन डिस्कस केल्यो वयतल्यो. आनी तेज्याच खातीर तुमी इनिशिएटिव्स घेवन तुमी आयडेंटिफाय करचें पडटलें म्हाज्या पंचायतीचें पोटेन्शियल कितें. सगळ्या सरकारी सेवकांनी म्हणजे सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स पासून लास्ट LDC पर्यंत हांच्यांनी कर्मयोगी जावप गरजेचें आसा. आनी त्याच कर्मयोगी ह्या धर्तीचेर आमी सगळे जे ऑफिसर्स आमकां जेन्ना लागता तेन्ना ताका त्या ग्रामपंचायतींत आफयलो वयतलो, हाडलो वयतलो. तेज्या कडेन डायलॉग्स जे आसा तुमचे हे सगळ्या कडे दिले वयतले. म्हणजे ताका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म आनी लाँग टर्म म्हणजे 1 वर्स, 2 वर्स आनी 3 वर्स अशा पद्दतीत हो कार्यक्रम पुराय 3 वर्सां चलतलो. बट 1 वर्साचो कार्यक्रम. संकल्प करुया की आमी आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण फुडल्या 2 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत पयली फेज जी आसा हाजी कंप्लीट करुया. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
अनलॉक 5 लागलो. आर्थीक गतिविधी आनीक उक्ती करतना केंद्रान अनलॉक 5 दिशा निर्देश जारी केले. 5 ऑक्टोबरा सावन स्कुलां उक्तीं. राज्यांनी शिक्षणीक संस्था जाळवणदारा कडेन उलोवन कशें कितें तें थारावपाचें. सिनेमा हॉल 50% ताकीन. खेळा प्रशिक्षणाक स्विमींग पूल उक्ते. मायक्रो कंटेनमेंट झोना भायर लॉकडावन ना. कार्यावळींक मेकळीक. सकाळ फुडें शॅर मार्केटांत तेजी. अनलॉक 5चे दिशा निर्देश. 15 ऑक्टोबरा सावन स्कुलां उक्तीं. शिक्षणीक संस्था वेवस्थापन जाळवणदारां कडेन उलोवन राज्यांनी थारावचें. कंटेनमेंट झोना भायर लॉकडावन करपाचो ना. आंतरराष्ट्रीय येरादारीचेर कसलेच निर्बंध घालपाचो ना. येरादारी पुराय मेकळी. कॉलेजी सुरू करपा विशीं कितें तें केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण खात्यान थारावचें. गृह मंत्रालया कडेन चर्चा करून शेड्यूल थारावचें. 15 ऑक्टोबरा सावन सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स 50% ताकीन उक्ते. माहिती प्रसारण मंत्रालयान SOP थारायले. धर्मीक, सांस्कृतीक, खेळ, राजकी कार्यावळींनी 100 परस मायज उपस्थितीक परवानगी दिवपा विशीं राज्यांनी थळावी परिस्थिती पळोवन थारावचें. खेळगड्यांक प्रशिक्षणाक स्विमींग पूल सुरू. आम्ही विशेष करून पळयला की अनलॉक 5 तांच्यांनी कांयच बंद दवरूंक ना. म्हणजे MHAन ऑलमोस्ट सगळें चालू केलां. फक्त सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून एंड द लिमिटेशन्स ऑन द नंबर्स हे जर पळयत जाल्यार एवरीथींग हॅज स्टार्टेड. म्हाका दिसता गोंयांत फक्त थिएटर आनी प्रोग्रामाचेर रिस्ट्रिक्शन्स आशिल्ले. तांच्यांनी फ्रॉम द 15 ऑक्टोबर थिएटरूय बी चालू करपा खातीर सांगलां. आमी एकदां रिव्यू घेतले आनी ताज्या उपरांत तांच्या कडेन डिस्कस करून म्हणजे जे आमचे लोकल्स हांगासर जे वेंडर्स आसा तांच्या बरोबर डिस्कस करून तो आमी कॉल घेतले. रिगार्डींग द स्कूल्स म्हाका दिसता आमी जेन्ना फाटले फावटी सांगलें की तांच्यांनी डिसिजन घेवचें. बऱ्याचशा स्कुलांनी ऑलरेडी डिसिजन तेंच्या लेवलाचेर इन कन्सल्टेशन विथ द पेरंट्स घेतला. बट फाल्यां आमी म्हटलां 2 ऑक्टोबराच्या उपरांत थोड्या जाणां कडेन उलयल्या उपरांतूच मागीर डिसिजन घेतले. अजून सरकारान डायरेक्टली सुरू करा स्कुलां म्हणून सांगूंक ना. लॉकडावनान कॅसिनो इंडस्ट्री बंद उरलेली तिका बी तुमी हें करता ओपन. अजून तरी तसो काय म्हणजे प्रपोजल्स हे ना. तांच्यांनी दिला बरोवन की सुरू करचें म्हणून. बट गव्हर्मेंटान अजून डिसिजन घेवंक ना. इट वील टेक सम टायम. सेम प्रिकॉशन यूज करून करपाक जाता. विचार करपाक काय हरकत ना. तांचो प्रपोजल आयिल्लो आसा. बट अजून थोडे दीस वतले सुरू करपा खातीर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. IPL नेटार आयले काय गोंयांतूय बॅटिंगाची चलती. कलंगूट पुलिसांनी कांदोळे एका बंगल्यार रेड मारून IPL बॅट घेवपी 5 जाणांक गोवा गॅमलिंग प्रतिबंधक कायद्या सकयल उखल्ले. 4 जाण राजस्थानी, एकलो नेपाळी. 95,000 रुपया कॅश, 9 मोबायल फोन, 2 लॅपटॉप जप्त. सगळे जामिनार सुटले. रॅकेट उस्तप खंय चल्ला. म्हापसा अर्बन बँकेच्या खातेधारकांचे आडकल्ले पयशे क्लेम करूंक अर्ज फावो तशे नेटान येनात. सुमार 1,20,000 खातेधारकांतले 2 म्हयन्यांत फक्त 22,000 अर्जदार फुडें सरल्यात. कोविड आनी हेर कारणांक लागून डिपॉझिटर अजून बँके कडेन पाविल्ले नात. सेटलमेंट प्रक्रिया मार्च मेरेन फुडें वचपाची शक्यताय बँकेचो जनरल मॅनेजर उक्तायता. ॲप्लिकेशनां घेऊन आता जवळजवळ 2-3 महिने झाले. 1,12,000 काहीतरी आमचे अकाउंट होल्डर्स असतात. टोटल नंबर ऑफ क्लेम जे आमच्याकडे आले आहेत ते फक्त 22,789 इतलेच आहे. ओके, म्हणजे 22,789 आमच्याकडे क्लेम आयले आहेत. त्याची राऊंड अबाउट फिगर जी आम्ही कंपेअर आता सगळे करून आणि करपाची आसा त्याची जवळजवळ 259 crore जातली. ओके, सो टोटल डिपॉझिट आमची जी आसा 355 crore. त्यापैकी 259 crore अमाऊंटाचे क्लेम्स आमच्याकडे येयले. ओके, आणि ह्याची टोटल नंबर ऑफ अकाउंट फक्त आसा कितके 22,789 ओके, 22,789 नंबर ऑफ कस्टमर्स. पण ह्याच्यात प्रॉब्लेम असो आसा की आमचे जे ग्रॅन्युअल्स म्हणतात ज्याचे डिपॉझिटचो पोर्टफोलिओ जो आसा तो 1,20,000 पैकी जवळजवळ आमचे जे लेस दॅन 10,000 आसात अकाउंट म्हणजे अमाऊंट वायज ते जवळजवळ आसा आमचे 86,900 अकाउंट्स. म्हणजे आमच्याकडे कशें आसा खूब बारीक लोकांचो पैसो आमच्याकडे खूब आसा. ती स्टॅच्युटरी ऑडिट जाता. स्टॅच्युटरी ऑडिट जाल्याच्या नंतर हो डेटा सगळो आमचो DICGC कडनं जे चार्टर्ड अकाउंटंट राहुल मांबरे आसा तेंच्याकडे वयतलो. मागीर ते चेक करतले. त्याच्यानंतर ते DICG कडे वतलो. आणि त्या प्रमाणे मग इन्शुरन्स असो आता कशा पयलीं 1 लाखाचो वतलो इन्शुरन्स क्लेम तो कवर जातलो. तो आता ₹5 लाख झाला. त्या 5 लाख प्रमाणे आणि DICGच्या रूल प्रमाणे रिपेमेंट स्टार्ट जातले.
सो मे बी अजून अनदर 2 months, आय डोंट थिंक 2 months लागतले, जास्तीत जास्त जावंक जाय. बट बिकॉज ऑफ दीस कोविड थिंग इज गोईंग ऑन, पॅन्डेमिक सगळीकडे चालू आसा, त्याकडे सगळे ऑफिसर्स येऊन हो डेटा चेक करून त्यांच्या कडसून सगळं येऊन हो जावंक जाय, म्हणून वेळ लागू शकता. पाकिस्तानाची जम्मू काश्मीराचे मनकोट आणि कृष्णा घाटी वाठारात एलओसीचेर शस्त्र संधी मोडून प्रचंड फारपेट आणि नाळींचो मारो. 3 जवान हुतात्मे जाले, 5 जाण जखमी जाल्यात. कुपवाडा जिल्ह्यात नवगाम वाठारातूय पाकिस्तानाचो शस्त्र संधी मोडून फारपेट. जखमी लोकांक गावांतल्यान हालयल्यात. भारताचे लष्करानूय सडेतोड जाप दिल्या. आता कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळुया. कोमरबीड आशिल्ल्यांनी चड खबरदारी घेवंक जाय. कोमरबिडांक कसलेंय दुयेंत असल्यार आदी हॉस्पिटलांत वचात. दुयेंस आंगार काडूं नाकात. गोंयची कोविड मॉर्टेलिटी रेट देवूंक मुखेल सचिव परिमल रायचो उलो. कोरोनान आनीक 12 जाण गेले. 8 जीएमसीत, 4 ESI हॉस्पिटलांत, एकूण 440 गेले. दुयेंतींचो आंकडो 34,000 तेंकलो. The most important thing is to reduce the mortality, and for that golden period is very important, where you should come to the doctor. You should ensure that you are given the requisite treatment. Do not delay. I'll repeat, do not delay. You must keep monitoring yourself and get yourself monitored through the doctors, so that we are able to give timely intervention. Even if you are sick, then don't worry, you can be cured. But please come in a timely manner, because delay can be fatal. When you are traveling, please take care of your companions all around you, and the best way is to be safe and maintain your safety standards to be able to not contact it. But when you have contacted, please come first, at the first instance, to the doctor, so that we are able to minimize and remove the mortality, which is the cause of worry. हावजिंगाक सवाय भितर सरकारी सबसिडी वेली रिणां घेतिल्लो स्टाफ आतां रिणां हड्ड्यार पडली म्हूण सरकाराच्या नांवान शंक ठोकता. सरकारान स्किमींतल्यान आंग काडिल्ल्यान रिणां घेतिल्ले कोर्टात गेल्यात. सरकारान रिणाचो सबसिडी कंपोनंटूय तांचेर घाल्ल्यान 70% पगार खंय चल्लो रिणाक. गोवा फॉरवर्डान इशू घेतला. स्टाफाक वकिली आदाराची तयारी. की गोवा फॉरवर्ड पक्षाने डिसायड केला, आणि ऑलरेडी आम्ही दिला खूपशे जाणांक, की जितले कर्मचारी ह्या प्रॉब्लमान अडकल्यात HBAच्या, हांकां पूर्णपणे लिगल एसिस्टन्स जे आसा, जे लिगल न्यायपालिकेन वचून न्याय मेळूंक जाय, हांच्या खातीर जितले लिगल कितें ऑप्शन आसा, लिगल रेमेडी घेवपाचे आसा, लिगल जे हेल्प जाय, तो गोवा फॉरवर्ड पक्ष दितलो. बाब विजय सरदेसायान सांगला, हातून आमकां कॉम्प्रोमायज करपाचें अजिबात ना, कारण ह्या फ्युचराचे तांचे लायफा बद्दल आसा. आनी आमी अपील करतात गव्हर्मेंट सर्वंटांक, जशें तुमी आतां आमचे पर्यंत आयल्यात, अशें ते आमकां तुमच्या मतांची अशें अपेक्षा. आतां इलेक्शनूय काय ना, तुमी मुखार सरात बिंदासपणे, आनी तुमकां जे लिगल एसिस्टन्स जाय, तुमकां जे एडवोकेटाची हेल्प जाय, ते सगळे पुरवणी गोवा फॉरवर्ड पक्ष करतलो. डान्स प्लसाचो सुपर जज फिल्म कोरियोग्राफर रेमो डिसोजा आणि डान्सर सलमान खानाक अटल सेतूचेर बायक चडयल्यो म्हूण पुलिसांची एक्शन. दोगांचोय व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. अटल सेतूचेर बायक व्हरूंक मेळना. ह्या दोगांयनी बेजबाबदारपणान नो एंट्रीत बायक व्हेली म्हूण कलंगूट ट्रॅफिक पुलिसेचें समन्स. परमीट नासतना त्यो बायक भाड्याक दितल्याचेरूय केस. दोनूय बायक जप्त. धीमी धीमी चलने लगी है अब हवाएं, धीमी धीमी खुलने लगी.
वास्को पुलिसांचे मनीसपण चेन्नई सावन गोंयांत पाविल्ल्या हॉटेलाची वाट चुकिल्ल्या एका जाणटेल्याक आदार तो राविल्लो एका हॉटेलांत रातचो दुसरेच हॉटेलांत पावलो थंय एंट्री दिना म्हूण पुलीस स्टेशनार गेलो पुलिसांनी ताची रातभर रावपाची खावपा जेवपाची वेवस्था केली ताच्या सोयऱ्याक आपोवन घेतलें सकाळ म्हणसर तो राविल्लो तें हॉटेलूय सोदून काडलें I got my bag and other things. Nothing is missing. Okay. Nice police, Goa police. They have helped you, sir, in the night? Nice. They They made you make you sleep here? yeah. So night we accommodated him, we made him comfortable. आणि त्याचे कडेन ती हॉटेलाची चावी आशिल्ली सो आमी ती हॉटेलांत वचून व्हेरीफाय केली की खंयची चावी लागली सो एक्चुअली ही हॅड चॅक्ड इन टू अ हॉटेल ए आनी हो हॉटेल डीन वचून नांव घेना हॉटेलांचें पूण हॉटेल डीन वचून थंय एंट्री करपाक लागलो वीच द मॅनेजमेंट हॅड स्टॉप्ड हिम सो हीज बिलॉंगिंग्स आनी हीज एवरीथींग वॉज फावंड इन दॅट पर्टिक्युलर हॉटेल आनी हीज नेम वॉज रजिस्टर्ड ऑन द थिंग आनी ही apologized for his mistake. The Vasco police station saying that one of my relatives from Chennai, he was here and he had some problem regarding the hotel stay. He forgot his hotel. Then I got a call. I was in Hubli. I could not come here immediately because of the rain. So they took care of him overnight. बांदोडेचो सरपंच रामचंद्र नायका आड 9 मतांनी अविश्वास थाराव पास 11 वांगड्यांची ही पंचायत मोगोचीच रामचंद्र खंय कामां करिना म्हूण बाकीच्यांनी ताका देंवयलो फाटल्या बिरेस्तारा 7 जाणांनी ताचे आड अविश्वासाची नोटीस दिल्ली थाराव पास करतना आनीक दोग तेकले फुडलो सरपंच कोण तें खंय सुदीन ढवळीकार थारायतलो फुडाराक आतां एक 15 दिसांनी जावं म्हयन्यान आमचो सरपंच घडटलो तो सरपंच जो जातलो तो मोगो पक्षाचो आसतलो सुदीन ढवळीकाराचो आसतलो हितून अजिबात दुबाव ना लोकांनी काही अफवा केल्यो की पंचायत अशी जातली तशी जातली पूण पंचायत खंयच जावना पंचायती सुदीन ढवळीकाराची आसतली आनी सगळे आमी जे वांगडी आसा सगळे मेंबर्स आहा ते सुदीन ढवळीकाराचे आहा एकटोय पंच दुसऱ्या पक्षाचो तसो ना सगळे आमी वांगडा रावन काम करतले हे काही गजाली सांगून घडना त्यो घडोवच्यो पडटा सो ही गजाल अशी जाल्या की आमकां घडोवची पडली जो सुदीन ढवळीकर डिसायड करतलो तो सरपंच खुर्चेचेर बसतलो डेव्हलपमेंट खूब स्लो आशिल्लो पंचांक स्वता एफर्ट घेवचे पडटाले आनी तेन करून काम खूब स्लो जाल्लें गेल्लीं आमची 3.5 वर्सां म्हाका दिसता जेन्ना अजय बाब मदीं सरपंच जालो तेन्ना पंचायतीची उदरगत फास्ट जाल्ली 6 म्हयने खातीर पूण मागीर स्लो जावपाक लागली सो बाकीच्या पंचांकूय कळ्ळें की बाबा एक सरपंच बदललो जाल्यार कितें तरी पंचायतीचें डेव्हलपमेंट जातलें आनी गांवचें डेव्हलपमेंट जातलें ह्या आदाराचेर सगळ्यांनी सायनी मारून ताका अविश्वास थाराव हाडलो मुद्दम सांगत दिसता पंचांक सरपंच नाका आशिल्लो कामां जायना म्हणून आनी खरी गजाल गांवांकूय सरपंच नाका आशिल्लो म्हणून गांवांनी आमचे वांगडा रावले गांव आनी गांवान आमकां सपोर्ट केलो खूब भुरग्यांनी म्हणून आमी मेन स्टेप घेतली अदरवायज आमी ते आसूं म्हणून पेंडींग दवरलेले दाबोळे विमानतळार लगेज तपासपाक ऑटोमॅटीक मशीन मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केलें कुडचडे पालिके कडेन आशिल्ल्यो बिल्डिंगो पालिका खंय समिती घालून मेंटेन करतली फोंड्या प्रभुनगरांत पावसांत देगण कोसळिल्ले सुवातेर राखणी वणत बांदून घेवंक मोगो फुडें सरल्यात वास्को अतिक्रमण केल्ले 2 गाडे पालिकेन उखल्ले अनलॉक 5तल्यो एक खबरो दाबोळे विमानतळार लगेच तपासपाचें ऑटोमॅटीक मशीन हाडलां The post-COVID situation, this type of machines, which is the foolproof security, also and with the maintaining of the social distancing, it is a need of ours. So for that purpose, congratulations once again. And day by day, there is automatic and this type of system is required. त्या खातीर परत एकदा खूब तांचें अभिनंदन करता आनी खरोखरच गोवा एअरपोर्ट परत एकदा पिकअप जाता हांव आतांच विचारतालो कितली फ्लायट्स येता डेली सध्या तरी 21 फ्लायट्स येतात तांचे म्हणण्यार फुडल्या 4 दिसांनी तो नंबर आनीक बदलतलो फुडल्या 8 दिसांनी आनीक बदलतलो सिस्टम इज कॉस्टिंग पर मशीन इज कॉस्टिंग अस अराउंड 2 crore rupees. This is a capital cost. We are going to install 5 such machines. So our capital installment is around 10 crores and we have got AMC for next 5 years. So we are going to spend 1 crore rupees per annum for all the 5 machines for next 5 years. कुडचडेच्या पालिकेकडेन आशिल्ल्यो बिल्डिंगो पालिका समिती घालून मेंटेन करतली कावन्सिल मिटींग आशिल्ली ते एक डिबेट जालो चेअरपर्सनाचो मध्य आनी कावन्सिलामध्ये कितें आसा ओपन स्पेसीस जे आसा खुबशे ओपन स्पेसीस पिक्चर आसा आनी ताका कितें म्युनिसिपालिटीन पयशे मोडल्या
आनी मागीर ते परतून तेजे पयशे मोडटा. सो हे बंद जावपाक जाय. पूण आमी आतां डिसिजन हांवें म्हणजे रिक्वेस्ट केलें कावन्सिलाक की तुमी एक डिसिजन घेया. ते देखरेख कमिटी करपाची आनी युजर फी घेवपाची. युजर फी घेतरी तेजे 10 or 20% कंट्रिब्युशन शूड कम टू म्युनिसिपालिटी. 80% वील बी केप्ट विथ दॅट फंड. सोसायटी अंडर रजिस्टर करपाची कमिटी. ताका जेई जो आसा हो एमी कोण आसा ताका मेंबर सेक्रेटरी करप आनी ते पयशे जे कलेक्ट करता ते पयशे थंयच यूज करून मेंटेनन्स करता. सो दॅट ऑल बिल्डिंग्स आनी बाकीचे जे गोश्टी आसा हे म्युनिसिपालिटीची प्रॉपर्टी जी आसा ती खंय तरी जशें डायरेक्ट येवप एक कमिटी करप आनी मेंटेन करप आनी मेंबर सेक्रेटरी आयदर जेई ऑर सीओ ऑर एमी तांकां करप आनी ते मिटींग घेवन ते मेंटेन जातले. नाजाल्यार हेजे पयलीं जावन आसलें. ही गोश्टी डिस्कस जाल्यो. फोंड्या प्रभुनगरात देगण कोसळिल्ले सुवातेर राखणे वणत बांदून घेवंक मोगो फुडें सरल्यात. की एक 2-2.5 म्हयन्या पयलीं ही सगळी हांगा ही लँडस्लायड जाल्ली आनी तेन्ना आमदार येवन हांगा आयिल्ले आनी म्हणिल्ले की आमी बेगीच्या बेगीन हें कितें आसा तें सगळें क्लीन करून घेतले आनी हांगा रिटेनिंग वॉल लागतली. तुमी नोटीस करत जाल्यार ती अख्खी एरिया थंयच्यान ती अती एंड पर्यंत रिटेनिंग वॉलाची गरज आशिल्ली. आतां आमदारान जेन्ना येवन उतर दिल्लें की बाबा आपूण रिटेनिंग वॉल करतलो ताच्या खातीर आमी रावले. तातूंत सेक्रेटरी बरो ना जालें, कोवीड जालें आनी आज पंचायत तर्फे आमचे पंच शर्मिला मॅडम हे काम आपल्या हातान घेतलां. ताका लागून कोणाक कांय जालें ना. हे देवाचे उपकार म्हणपाचे. पूण हाजे फुडें सांगूं येना. हें काम आतां आमी कितें केलें, हें जातकच लँडस्लायड जातकच रिजोल्युशन घालें पंचायतीन. पूण चवथ जाली, मागीर तें कोविडाचें हें जालें करून मातशें तें डिले जालें. तें रिजोल्युशन आमी फॉरवर्ड करतलीं. आमकां PWDच्या इंजिनियरान सांगलां तें कलेक्टरा दिया तुमी आनी तो आपल्याक मागीर कितें एक्शन घेवपाची तें तो सांगतलो अशें म्हणून. आनी हें काम आमी आतां बेगीनच्या बेगीन सुरू म्हणजे रिजोल्युशनूय फॉरवर्ड करतलीं आनी फुडलें काम कशें कितें जाता तें आमी फॉलो करीत रावतलीं. आनी फुडलो पावस येवचे पयलीं तर हांव मागता की आमचें हें काम ते करून दितले म्हणून. अतिक्रमण केल्ले वास्कोतले 2 गाडे पालिकेन उखल्ले. एक्चुअली 8 दीस पयलीं आमी ड्रायव्ह स्टार्ट केलेलो. तितूर एक 2 एनक्रोचमेंट आसलेले. एक पुलीस PI आमचो ट्राफीक तेणी बॅक टू बॅक 8 कंप्लेनी आसलेल्यो त्या पर्टिक्युलर गाड्याचेर म्हण तूं एक्सटेंड कितें केलां तेजेर. आनी एक लोकलानूय कंप्लेन केलेली. ताका लागून आमी ते 2 स्ट्रक्चर काडलेले आसा. तशेंच आजून सुद्दां कितें इलिगल आसा जाल्यार आमी तशें काडटले आनी अशें कोणाक हें करचें ना आमी. कंप्लेंट केली म्हटल्यार आमची कावन्सील मिटींग जाता. थिंगा सगळे ऑल 25 कावन्सिलर्स आसता, चीफ ऑफिसर आसता, ME आसता. ईच एंड एवरी डिपार्टमेंटाचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट म्युनिसिपालिटीचो आसता. तांकां सगळ्यांक हांवें सांगलें बाबा हे इलिगल गाडये येयल्या कळ्ळें न्हू. हॉकर्स गाडये म्हटल्यार तेंचे लायसन्स हांगा तिंगा भोंवपाचें हाडून तांकां थंय घातला. तेतून अर्दे गाडी इलिगल काडा म्हणून हें केलां, कंप्लेंट केल्या. ती खंय घातला PWDची पार्किंग प्लेसीचेर ते गाडयेच घातला. आनी म्युनिसिपालिटी PWDच्या जाग्या वयल्या म्युनिसिपालिटी हें घेता सोपो कलेक्शन करता. म्युनिसिपालिटीक रायट्स आहा. थिंगासर एक्सिडंट जावन मेले ते आजून काडूंक ना. पूण ते हे आतां भितूर इलिगला काडले वेल एंड गूड. पूण हे कोण काडटलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.